गोय सरकार पर्यटन अपग्रेडेशन करीत आसात, मात टॅक्सीवाल्यांचे वाद मिटोवंक सरकारा मुखार व्हडलें आव्हान तयार जालां. एके वटेन टॅक्सीवाले देमैज पयशे घेता म्हूण पर्यटक बोळ मारतात, जाल्यार दुसरे वटेन टॅक्सीवाले आपूण एकमेकां वांगडा झगडटात. ह्या सगळ्याचो परिणाम मात पर्यटनाचेर जाता. विशय तडीक लावंक यत्न म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. कालची मिटींग ही स्पेसिफिकली गोंयांतली लॉ अँड ऑर्डर हाज्या रिलेटेड आनी विशेश करून टॅक्सीचेर वेगवेगळ्या पद्दतीत जे टुरिस्टाचेर आनी टुरिस्ट टॅक्सी हाजेर जे वेगवेगळे टॅक्सीवाले वेगवेगळे इन्सिडंट्स क्रिएट करता ताजेर मिटींग आशिल्ली. हांवें स्ट्रिक्टली पुलिसाक आनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन्स दिला की हाज्या फुडें अशा पद्दतीचे लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन्स आमी क्रिएट करपाक दिवचे ना आनी ट्युरिस्ट तरी आसतना गाडयेंत केन्नाच कदापि टॉलरेट करून घेवचे ना. त्या खातीर थोड्याच दिसाच्या भितर म्हणजे टॅक्सी आनी टॅक्सी रिलेटेड वेगवेगळे इश्यूज आसा पळय हाजेर वी आर कमिंग विथ रिफॉर्म्स इन द स्टेट ऑफ गोवा. वेगवेगळे म्हणजे मागीर तो टॅक्सी एवरीवन शूड कम ऑन द एग्रिगेटर्स किंवा जेका मिटर जो म्हणटात परत परत रिन्यू करचो पडटा हें पडटा. जर तेणी ॲप बेस्ड टॅक्सी गायलो जाल्यार मिटर आनी लावपाची गरजूच ना, ताका रिन्यूवल करपाची गरज ना, तेंच्या फायद्याचें आसा. बट दे शूड कम ऑन अ ॲप बेस्ड टॅक्सी. ताच्या खातीर थोड्या दिसाच्या भितर ही डिसिजन सरकार घेतले. प्रुडंटा खातीर ओंकार फळारी आनी शिरीष कुंकळकार.